फ्रोझन शोल्डर म्हणटा हाचो अर्थ असो की आमचो जो जॉयंट आसा खांद्याचो कळ्ळें तो जॉयंटूच असो स्टीप जाता घट्ट जाता कळ्ळें घट्ट जाता म्हळ्यार ताका जॉयंटान भितर जे कॅप्सूल म्हणून आसता कळ्ळें ताका सूज आयिल्ली आसता आनी ताच्या अवती जे मसल्स आसतात ताच्या अवती मसल्स आसता मागीर लिगामेंट्स आसता ताचेरूय ताचो परिणाम जाल्या कारणान ते काम करिनास ते अशे स्मूथ नासता किंवा अशे हे नासता नॉर्मल मुवेबल फ्लेक्सिबल नसतात ताका लागून ते सगळे ते घट जातात आणि तुमचो जॉयंट हालना ताका आमी एक्चुअली कॉमन वर्जन म्हणटात की फ्रोझन शोल्डर एक्चुअली फ्रोझन शोल्डर हो आसा न्ही हो खुबशा लोकांक एक्चुअली ऑपरेशना नंतर जाता खुबशा लोकांक कॅन्सराचे ऑपरेशन जाले जर छातयेचे किंवा ब्रेस्टचे जर कॅन्सराचे ऑपरेशन जाला जाल्यार तांकां फ्रोझन शोल्डर जावपाचे चान्सीस खूब आसता फ्रोझन शोल्डर जावप म्हळ्यार ताच्या खातीर तुमी मुख्य म्हळ्यार व्यवस्थीत एक डॉक्टरा कडेन वचून ताचे फ्रोझन शोल्डरच आसा की ताचे आनी कितें मसल्साक लागून टेर आसा किंवा लिगामेंटाक लागून मार आसा ताका लागून तिका पेन जाता ते पयलीं सोदून काडचें पडटलें आनी ते मसल किंवा लिगामेंट जर आसा जाल्यार ताका लागून जर शोल्डर जर किंवा खानो तुमचो जर हालना जाल्यार ते 1-2 इंजेक्शनां आमी दितात ती इंजेक्शनां दिवन ती पेन वता आनी तुमचो शोल्डर मागीर परत हळू मागीर सुटपाक लागता पूण हाचे खातीर तुमचे एफर्ट्स आणि तुमची फिजिओथेरपी आणि पेन किलर्स सगळे कंबायन इट्स अ व्हेरी कंबायन अप्रोच की जो पेशंटान करपाक जाय आणि डॉक्टरान तांकां व्यवस्थीत समजून सांगपाक जाय हे आता व्यवस्थीत ट्रीट करपाक जाता शोल्डर फ्रोझन शोल्डर मागचा डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हेलो या विचार गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग हाँ सर मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है मैं वालपाई होंडा से बोल रहा हूँ बोलिए सर हाँ सर मेरे को एक सर्वाइवल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था जिसकी वजह से मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल बहुत दर्द कर रहा था सर लेफ्ट हैंड दर्द होने से मेरे को इतना दर्द हो रहा था कि मैं 2-3 रात सोया नहीं फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया फिर उन्होंने टेंस मशीन से मेरे को फिजियोथेरेपी कराई और उसके बाद मेरे को गोलियां दिया उसके बाद मेरा तो ठीक हो गया लेकिन मैं क्या इसके बाद ये फिर आ सकता है क्योंकि मैंने एक आदमी का देखा था कि वो 9 साल के बाद फिर उसको यही पेन होता था क्या ये सही है क्या सर इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करना चाहिए ये थोड़ा बताएंगे सर श्रीवास्तव जी थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन श्रीवास्तव जी ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आप जो बोल रहे हैं एक्चुअली वो एज के हिसाब से एज रिलेटेड रहता है वो एंड उसको डीजनरेटिव चेंजेस जो आपके सर्वाइकल स्पाइन में अभी देखो ये जो है ना ये सर्वाइकल स्पाइन है हमारा ये पीछे का जगह ये सामने का है अभी आपका ये जो ये है ये इसमें जब बड़ी बड़ी थोड़ी देर हड्डी बढ़ जाती है तो उसके बाजू से ऐसा नर्व्स बाहर आते हैं उनको टच किया जाता है तो उससे आपको पेन होता है जी अभी आपको ये पेन कम करना है तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छा करना पड़ेगा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट अभी क्या होता है कि जब आपको दर्द होता है तब आप पेन कर एक्सरसाइज करने में एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं कर सकते इसलिए डॉक्टर को मिलके अच्छा पेन किलर लेने का और बाद में वो डॉक्टर आपको बोलेगा कि कौन सा एक्सरसाइज आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए अच्छा है आप करेंगे वो रेगुलरली करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा ये आगे तो होगा नहीं ना सर हाँ वो पूरा ये हो सकता है मगर आपके हाथ में है ज़्यादा से करेक्ट म्हणजे युअर एक्सरसाइजेस एंड युअर वर्क बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टंट श्रीवास्तव जी थँक्यू व्हेरी मच सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो या नमस्कार नमस्कार हांव सुप्रिया सत्याडेकर उलयतां हां सुप्रिया विचार म्हज्या भावाक न्ही अशें खाकेन ताका सारकें दुखता आनी ताणें इंजेक्शनां बी ती घेतल्या बांदेकरा कडल्यान तरी पूण ती ताका न्ही अजून ताजो तो हात न्ही असो सकयल आसल्यार तो वयर करपाक मेळना ताका आनी दुखता खूब ताका आनी तशेंच धोपरा कडल्यान समज आतां बसला तो आनी चलताना बरो आसता केन्ना दुखना पूण एकदम कट्ट करून ताजो तो हे न्ही मातशें वाटे कडल्यान दुखता माझा उजवो हात दुखता का दावो हात दुखता ताजो न्ही उजवो तो अच्छा म्हणजे तो फक्त कितें अशें लिफ्ट करतना उखलतना बरयतना असोच दुखता काय असो गाडी चलयतात ते नाही एट रेस्ट म्हणजे असो समज न्हिदला किंवा बसला जाल्यारय दुखता का कितें काम करता डेली म्हणजे उठता बसता चलता अशें एज कितें आसा 57 अच्छा तुम्ही सांगता त्या हिशोबान तुमकां एकूच जॉयंट न्ही तर बरेचशे जॉयंटाचे प्रॉब्लेम्स आसा किंवा तुमकां दूख आसा
हाचो अर्थ तुमी एक्चुअली जर तुमकां आर्थरायटीस आसा खुबश्या जॉयंटची जाल्यार ते मातशे इवॅल्युएट करची. हय ते ब्लड टेस्ट करून मातशे सोदून काडची पडटली. फक्त कित्याक तुमकां नी जॉयंटूय दुखता म्हणटा, शोल्डराक खाक्यानूय दुखता म्हणटा, थंय जॉयंट आसता. तर ते एक्झॅक्टली ते तुमी फक्त जेन्ना ही आर्थरायटीस खातीर म्हणून जेन्ना टेस्ट करतले तेन्नाच तुमकां कळूं शकतले. तेन्ना तुमी व्यवस्थीत तुमचो जो डॉक्टर आसा, हाडाचो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर आसा किंवा पेन स्पेशलिस्टा कडेन वचून व्यवस्थीत तुमी इवॅल्युएट करून घेवपाचें. आनी एक्झॅक्टली कितें कारण आसा तें कळ्ळ्या शिवाय फक्त दुखीची वखदां घेवन हें करपाचें न्ही. दुखीची वखदां घेवचे पयलीं ताचें कितें दुखीचें कारण कितें आसा तें सदांच जाणकार डॉक्टरा कडल्यान सोदून काडपा जाय आनी त्या कारणाचेर उपाय केलो की मागीर दूख तुमची मुळांतल्यान बरी करपाक जाता. जशें म्हणटात की वेर देर इज स्मोक देर हॅज टू बी फायर. म्हणजे धुंवर आसा जाल्यार थंय उजो आसपाक जाय. जर पेन आसा जाल्यार तेजें कितें तरी कारण आसपाक जाय. एकदा कारण ट्रीट जालें काय आय थिंक यू कॅन मॅनेज सक्सेसफुली. मागीर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हांव कालांगूटसान उलयतां, अभय आरबीकर. विचार बाब. म्हाजे बायलेक न्हू आतां कितें 7 वर्सां जालीं अर्थरायटीस प्रॉब्लम आहा, रुमोटॉयड अर्थरायटीस. आनी त्यान खूब डॉक्टरांक दाखयले, खूब हे गेले, ट्राय केले, पूण काय तेजो हे पडना. तेजे कितें हे आहा डॉक्टर मीन्स एनी स्पेशलिस्ट आनी कोण कितें? आर्थरायटीस जर तिका आसा जाल्यार एक म्हळ्यार तिचें वजन कितें आसा ताचे विशयी मातशें विचार करचो पडटलो. तिचें वजन खुबश्या पेशंटांक कितें आसता की तांचें वजन जर हिशोबा भायर आसत जाल्यार तांचे जॉयंट्स आसतात ते वजन ते सहन करूं शकना तितले. ताका लागून ते जॉयंट मागीर हळू चेपत वता आनी मागीर ताचे मदीं जे कार्टिलेज म्हणून आसता ताका त्रास जाता. आनी मागीर ते तुमी जेन्ना चालपाक लागता तेन्ना ती कार्टिलेज हालूं शकना आनी मागीर तुमकां ते दूख सुरू जाता. आनी असले जर आर्थरायटीस आसा जाल्यार मागीर तुमकां ते मुख्य कारण ते आर्थरायटीस जावपा खातीर कितें ते पयलीं सोदून काडचें पडटा. आतां हें जर आनी कितें आसा कारण जाल्यार ताका आनी बरेचशे रोग आसा की रुमॅटीक आर्थरायटीस म्हणा किंवा रुमॅटॉयड आर्थरायटीस आसूं शकता किंवा आनी ताका आनी जर कितें रोग आसा जाल्यार ताच्यानूय आर्थरायटीस जावं शकता. सायकियाट्री डिसीज आसता तातूंतय आर्थरायटीस जाता, ना अशें ना. सोरियासीस आसा की ज्याच्यामुळे की मनशाक सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आसता आनी तो आर्थरायटीसच्या हातूंतल्यान रिफ्लेक्ट जाता आनी आमी सगळीं वखदां करता आनी आमकां तें कारणूच मेळना. पूण जेन्ना आमी ताचें वेवस्थीत मानसीक चॅकअप करता तेन्ना आमकां ताचें कारण दिसून येता. डॉक्टर हांचो प्रश्न आशिल्लो रुमॅटॉयड आर्थरायटीस अशें इफ यू हॅव एनीथिंग यू हॅव टू टेल. रुमॅटॉयड आर्थरायटीस आसा न्ही ती सुरवाती पासूनच कंट्रोलान हाडपा जाय. जर तुमी सुरवाती पासून कंट्रोलान हाडूंक ना जाल्यार ती खूब अनकंट्रोलाच्या स्टेजीन जावं जाता. ताका लागून सुरवाती पासूनच तुमी वेवस्थीत डॉक्टरांचो सल्लो घेवन पेन किलर्स आसा आतां बरे सेफ पेन क्लिनर्स पेन किलिंग एजंट्स आयिल्ले आसात ताचो उपयोग करून ती कंट्रोलान हाडपाक जाता. म्हाका दिसता जर तुमी आमचो प्रोग्राम नियमीतपणे पळयता जाल्यार गेले फावटी आमचे कडेन एक ऑर्थोपेडीक सर्जन आशिल्लो. ही हॅज रियली लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स. परत आमचे प्रोग्राम सिरियसली रेग्युलरली पळयात आनी यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. गेले फावटी आमचे कडेन तज्ञ डॉक्टर आशिल्लो आनी नेक्स्ट टायम शुअरली वील गेट अ रुमॅटॉयड आर्थरायटीस स्पेशलिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. 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 हांव डॉक्टर एंटनी फेर्नांडीस चांदोर उलयतां. एंटनी बाब विचारा प्रश्न. म्हगे एज 47. या. हांव पर डे 6 किलोमीटर वॉक करतां. या. ऑल्टरनेट डेज. या. आनी म्हाका चलपाक अशें त्रास कांय ना. जेन्ना म्हाका फातर मारपा वयर झाडाची फातर मारता तेन्ना मागीर फातर मारपा तेन्ना कात चुकून दोनी शोल्डर मागीर दुखता. एक फातर मारल्यार हेडेन ट्राय केल्यार दुखता, तेय शोल्डर दुखता. अशें म्हाका कितें जालें आनी म्हाका कांय खबर ना. आतां खूब टायम जालो म्हाका जावपाक म्हणजे फातर वयर मारपाक कितें जाता म्हाका. एंटनी बाब म्हाका तुजो प्रश्न आवडलो पण एक वर्ड जाप एक्सपर्ट दितलो पण एक सांगता तुका फातर मारल्यार त्रास तूं फातर मारू नाका तरी पण दोतोर सांगतलो तुका. फातर मारता त्या कितें तरी कारण आसत ती गोश्ट निराळी आसा. पूण फातर मारतानाच पळय आमचें कितें आसा जेन्ना हो शोल्डर आसता किंवा खानो आसता ताचे थोडे मसल्स आसता. ते मसल्साक जर जेन्ना टेर्स जाता आतां तुमी व्हडल्यान फोर्सान जेन्ना फातर मारता कळ्ळें न्ही जेन्ना सगळे मसलूच अशे एकाच टायमाक ते एक्ट जावपाचे आसतात तशें जायना ते. आतां आमच्या फाटी स्कॅपुला म्हणून एक हाड आसता त्या हाडाक 1-2 मसल्स अटॅच आसता इम्पॉर्टंट मसल्स. त्या एका मसलाक जर खंय तरी मातशें जर दूख जाल्ली आसा जाल्यार तुमी म्हणटा तशें तुमी जेन्ना फातर मारता तेन्ना ती तुमकां दूख जाणवता. हाचेर एक उपाय आसा. हाका ज्या सुवाती वयल्यान तुमकां ज्या मसलांतल्यान पेन जाता तो मसल जर डॉक्टरान वेवस्थीत कळ्ळो ताका जाल्यार दूख जाता थंय तुमी जर एक धाकटेशें इंजेक्शन डॉक्टरा कडल्यान घेतलें पेन स्पेशलिस्ट दिवं शकता असलें इंजेक्शन जाल्यार तुमची पेन कायमची वचूं शकता. अच्छा. म्हाका सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हांव श्रीरंग नार्वेकार म्हापशेसून उलयतां. उलयात बाब. उलय बाब. दोतोर
हांगार खंयच्याय पेन जावं खंयचेय पेन जाली तर सुयो मारून त्यो आमी बरे करूं शकता अश्यो जायराती येतात टीव्ही वयल्यान पेपर वयल्यान तर अश्यो सुयो खंयच्या खंय मारून हे दुयेंसां बरी जातात. मागीर दोतोर कोरगांवकार कित्याक जाय येदो व्हडलो अभ्यास केल्लो मनीस म्हाका दोतोर कोरगांवकार तुमी सांगा पळया अश्यो सुयो मारून बरे जातात मनीस. ना तुमचो प्रश्न एकदम उत्तम आसा. आता तुम्ही म्हणटा न्ही ते सुयो मारपाचे ते एक्चुअली एक चायनीज टेक्नीक आसा जाका एक्युपंक्चर म्हणटा. म्हाका दिसता तुमकां तशेंच म्हणपाचें आसा. एक्युपंक्चराक लागून सुयो मारतात तेच म्हणपाचें आसतलें अशें हांव समजता. आता एक्चुअली एक्युपंक्चर ही सगळ्यात जुनी पद्दत आसा की ज्याच्या पासून पेन दूख कमी जावं शकता हें सोदून काडलेलें आणि मागीर आमचे जायते बरे फुडले एडवान्स टेक्निक्स आयले. आता एक्युपंक्चरान कितें आसा पेन मारप हेंच न्ही ताचे एक्युपंक्चर हो एक व्हडलो कॉम्प्लेक्स आसा. त्याच्या पेना बरोबर मागीर रिलॅक्सेशन म्हणून आसा आणि तांचे एक 2-3 गोष्ट ते जेन्ना एकत्र जाता ताका एक्युपंक्चर म्हणटा. सुई मारून फक्त हें जाता ते म्हजो तरी तांचेर विश्वास ना. आता ताचे खातीर कितें आसा की हे जे सुई मारतात सांगतात तुमकां कित्याक पेन एकदां थोड्या मनशांची कमी जाता थोड्या मनशांची वाडटा किंवा कोणाक कांय गुणूय मेळना. ते कितें आसा की आमचे जे शरिरान जे मसल्स आसतात आणि नर्व्स आसता आनी हे एकमेकाक खंय तरी मेळत असतात तांकां आमी जंक्शन म्हणटा न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन म्हणटा. एकदां ही सुई जर आसा ती त्या जंक्शनाचेर वचून जर टच करी जाल्यार आमचे खुबशे फावटी ती पेनूच वता. ताका ट्रिगर पॉयंट्स म्हणटा. ही निडल्स किंवा ही सुई आसात न्ही ते त्या पॉयंटाक तुमचे ॲक्सिडेंटली जावंक शकता किंवा तुमी पर्पजफुली किंवा स्वता जाणून बजून त्या पॉयंटाक घातले जाल्यार वता. आणि ताची ट्रिटमेंट तीच आसता की तो पॉयंट स्टिम्युलेट करप दुखता तो पॉयंट स्टिम्युलेट करप म्हणजे तुमची पेन वता. कळ्ळें न्ही. ताका लागून खुबशा मनशांक एक्युपंक्चरान रिलीफ बी मेळूं शकता थोड्यांक कांय मेळचोय ना. पूण हे जे आसा हे टेक्नीक हे काय जुने आसा ताका लागून ताचेर थोडोसो आमी विश्वासूय दवरपाक जाय ना अशें ना एक्युपंक्चराचेर. हां पण म्हणजे तांचो कितें हे लोक कितें खूब फावटी म्हणजे एक व्हडले एडवर्टिजमेंट्स दीत आसा म्हणजे दे ट्राय टू प्रोपगेट सी तातूंत कितें जाता की लोकांक जरी गूण मेळना तरी पण तेंचो म्हणजे खूब फावटी म्हणजे नाही म्हणजे जसं ट्रिगर पॉयंट म्हटलं तसं पॉकेट पंक्चर जाता आणि स्टील दे डोंट फील रिलीफ. दिस इज दिस थिंग दे आर टेकिंग द रॉंग एडवांटेज ऑफ द स्पेशालिटी ऑफ एक्युपंक्चर. बरोबर दॅट इज नॉट करेक्ट. या म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो या डॉक्टर कॉलिंग फ्रॉम म्हापसा. या डॉक्टर माझे दोन्ही हात न्हू भितरल्यान मुयेता रेग्युलरली. सो ते सॉरी एज पिराय कितली तुजी? एज 33. काम कितें करता? काम हाऊसवाईफ पूण माझे ना डॉक्टर सिझरियन ऑपरेशन केल्लें सो तेय प्रॉब्लेम हा म्हणजे प्रॉब्लेम काय ना सिझरियन ऑपरेशन जालें दॅट पेन इज ओवर. You are talking about the hands. हाताचे पेन वयरसून शोल्डरा लिसन शोल्डरा पासून आसा काय फक्त सकयल आसा? सकयल आसा डॉक्टर. अशें हातांनी आख्खे बोटां बी तशें मुयेता. बोटां मुयेता दोनूय हाताची? होय. आनी कितलो तेंप जालो? आता म्हाका ऑलमोस्ट 6 months जाले. ते पेन येता मध्येच वयता सो 2-3 दीस रावता ती पेन. हय तुमच्या हाताक जे मुयो येतात कळ्ळें न्ही आनी हात जेन्ना वयर सकयल करता तेन्ना दुखता की फक्त मुयो येतात? ना इवन काम करता आसतना मुयेतात ते. हाका कितें आसा हाका तशेंच आमी आतांच एक जाप दिल्ले त्या प्रमाणे हाका सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस टायप चेंजीस तुमच्या हातून मणक्यान आसण्याची शक्यता आसा कळ्ळें. आनी ते दोनूय सायडीन आसा एके सायडीन अशें न्ही. आनी ताका लागून तुमी जेन्ना हात हालयता कळ्ळें न्ही किंवा हाताचे एक्टिविटीज करता तेन्ना हे जे बारीक बारीक नसो आसतात ते त्या हातून चिड्डिल्ले जातात त्या डिस्काक लागून जी आमची डिस्क आसता सर्वायकल वर्टिब्रा मदीं ताका लागून किंवा ओल्ड चेंजीस बोन चेंजीस असल्या कारणान थंय थोडी धाकटी बोनांक एक थोडे भाग येतात ताका आमी ऑस्टिओफायट्स म्हणटा. ताका लागून हे नर्व्स आसा ते टच जाता आनी तुमकां दोनूय सायडीन पेन जाता. ही पेन एक्चुअली तुमी वेवस्थीत ट्रीट करूं शकता जर तुमी ताचो एक इन्व्हेस्टिगेशन केलें MRI केलो आनी एक्झॅक्ट कारण कितें आसा तें जर सोदून काडलें जाल्यार आतां असल्या प्रकारचे पेन ट्रीट करतलो जाल्यार ओझोन थेरपी म्हणून आयिल्ली आसा की ज्या ठिकाणी आमी ती पेन जाता ती ओझोन म्हणून दिता आनी ती डिस्क आसा ती हळूहळू मागीर श्रिंक जाता आनी तुमची पेन वचूं शकता. पूण ही पेन आतां खुबशी ट्रिटेबल आसा. हाचे खातीर ओपन सर्जरी करपाची आतां कांयच गरज ना आनी फिजिओथेरपी हातूंत एक म्हत्वाचो घटक आसा हांवें पयलीं सांगिल्लो आसा तो ह्या आमी पेन ट्रिटमेंट करता ताचे बरोबर फिजिओथेरपी तितलीच इक्वली इम्पॉर्टंट असल्या कारणान ती सुद्दां तुमी बरोबर केली जाल्यार तुमकां हातूंतल्यान पेन मुक्ती मेळूं शकता.